सुद्धा सोडून आमी डॉक्टरागेर वयता. ह्या जेजू डॉक्टरागेर आमकां खबरूच ना हो जिवो दिव आमकां पेकोळणी सुटका सालवसाव दिता म्हणून आमकां खबरूच ना. आसा खबर ना न्हू. देवाच्या उतरान आमकां सुटको मेळटा म्हणून आमकां खबरूच ना. ताका लागून आमी सांडलेली आसा. आमी कितें म्हणटा, आमी कित्याक सांडल्या म्हणटा, हेणी म्हाका कितें म्हटलें तेणी म्हाका कितें म्हटलें म्हणून आमी सांडल्या म्हणटा. ओजाया 4:6 कितें म्हणटा, आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सांडल्या म्हणटा. म्हाजी पोरजां सांडल्या म्हणटा देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून न्हू. आतां आमी नरकान बीन वयता ती कित्याक वयता, तांकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून वयता ते. जेन्ना तूं निमाणे घडये सुद्दां तुका कोणी देवाचें उतर दीत जाल्यार तुका सुटका मेळटली हें आमकां खबर आसा ना न्हू. ताका लागून आमी सांडलेली आसा. आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमचे पोरजेचें निसवटण जाता म्हणटा तो. कित्याक जाता निसवटण पोरजेचें? समजणी ना म्हणून न्हू. नाल्यार तुमकां हे लोक कितें कितें सांगता आमकां, कित्याक सांगता, समजणी ना म्हणून सांगता न्हू आमकां. कोणी आमकां कितें सांगलें जाल्यार आमी तेजें रोखडेंच आयकता. आमी आयकना, कित्याक आयकता, समजणी ना म्हणून न्हू. जाल्यार आमी तेजें उतर कितें, आमी ताका तर कार्य करीत जाल्यार आमकां समजणी मेळटा देवाच्या उतराची न्हू. आमी कितें करता, समजणी नासतना आमी कितें ती कितें बडबडटा. ताका लागून आमी पयलीं बायबलांत कितें आसा तें आमी शिकोवंक जाय. आतां आमकां कितें सांगता, उतर आमच्या लागींच आसा म्हणटा. आमकां लागींच ना, आमकां लागीं आसा उतर. आमी तेन्ना कितें करूं, कितें येयलें जाल्यार आमी उलोवंक जाय. आमकां उलोवच्याक पदवी दिलेली आसा देवान न्हू. आमी उलयनासतना कांयच जावचें ना. आमी सांगात न्हू, कोणाकूय सांगात म्हज्या पासत प्रे कर रे फोनाचेर, कितें जातलें, तितल्या पुरतीच तुका बरें दिसतलें. तूं म्हणटलें हां हय गो तुवें हात धरले मुगो आनी म्हाका बरें दिसलें. मागीर घरा गेलय परत येयलें सिकनेस, कितें करतलें, परत येतलें धांवून हांगासर खंय मेळटलें आमी तुमकां. त्या वाडे तूं शिकात न्हू. हांगासर देवाचें उतर शिकलय तुकाच बरें न्हू. हांवें आतां तुका कडी करून दिली, तुका येयलें म्हाजे कडेन मागो, हांव तुका कितली दितली कडी, इतली दितली न्हू थोडी. आनी ती कितली दीस खातलय तूं, आं एकूच दीस न्हू. आनी तुका तर हांवें करूंक शिकयलें कडी, तूं कितले दीस करून खातलय, तुका जाय ती फ्रिजीन दवरून दवरून जाय तीच खातलय न्हू तूं. ताका लागून आंगोरी तुका आमी तेच शिकयता. तुमी आंगोरी येयल्यार हात दवरल्यार तुका थोडीच मेळटलें पेकोळणी. तूं तर शिकलय जाल्यार तुका घरा कडेन तुका केन्नाय रातचे 12-1 सीक पडलय, तूं प्रिचराक फोन घेतले 12-1 तुजो. ताका लागून तुका आमी शिकयता, हांगा तुमी शिका देवाचें उतर शिका आनी तुमीच तुमची पेकोळणी घेया. रातचें उठलय रोजरी म्हणा, न्हंयच्या गायांनी बरें जालें. आमची मावशी आसली न्हू, तिका ब्रिथिंगाचे सायनस प्रॉब्लम आसले. सायनस प्रॉब्लम आसले म्हणटकूच तिका कितें जाता, मागीर ब्रिथिंगान त्रास जाता न्हू. काय बसोंक जायना, उठोवंक जायना सारकें. एकदां तिका आमगेर येयली, आमी प्रे केलें, ती डॉक्टरा वचनासतना बरी जाली ती. आनी एकदां तिका घरा कडेन मागीर तिका तशेंच पुरो दोनांक काय एकाक कितें तशेंच जालें. तिजे कडेन देवाचें उतर आसलें न्हू लागींच. तिणें कितें केलें, रोजरी घेतली आनी म्हणीच रावली, म्हज्या भितर आहा 1 जॉन 4:4, म्हज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो हे थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बरीश्ट म्हणटा म्हणटा. आनी हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक म्हाजेर कसलो अधिकार ना म्हटलें. तिका सुटका मेवळी, आपुणूच घेतली सुटका आनी न्हिदली म्हणटा आपूण. कित्याक आतां म्हणटा आपूण हेचे कडेन धांवंक तेजे कडेन धांवंक. हय आमकां देवाचें उतर तर जाय जाल्यार आमी शिकोवंक जाय देवाचें उतर आनी आमीच मिलाग्री करूंक शिकोवंक जाय. कित्याक आमकां तर बरें. आनी मागीर कितें जाता, आनी तूं तर तें उलोवशीत आनी तुज्या जिवितांत तर मिलाग जाय, तुका इतली खोशी जाता न्हू. मागीर फोन मारून सांगना, हांवें मुगो कितले मागणे केले रातचे, म्हाका बरें दिसलें गो, हे मागणे तुवें म्हूण गो म्हणून आमी दिना दुसऱ्यांक. ताका लागून आमीच शिकोवंक जाय. कळ्ळें न्हू. आमी हांगासर कितें करता, तुमकां शिकयता, तुमचे तुमीच मागणें करा आनी घेया. ह्या प्रिचरांचेर, ह्या ब्रादरींचेर, ह्या सिस्टरींचेर डिपेंड रावं नाका. तुमचे तुमीच मागणें करा आनी घेया. तुमकां देवाचें उतर कळना जाल्यार आमी फोन करून प्रिचर सांगूंक जाय ब्रादरींक बीन, म्हाका मातशें एक कोटेशन दी, प्रे कर म्हणून कळना, म्हाका मातशें एक कोटेशन दी, म्हाका अशें जाता. ती तुका कोटेशन दितली, त्या तुमी म्हणा आनी तुमच्या जिवितांत मिलाग्री जातल्यो. हांव कितें म्हणटा आमकां, रोमन 10:8 कितें म्हणटा आमकां, ते बरयल्लेलें आसा म्हणटा. आमी म्हणटा पवित्र पुस्तकांत बरयल्लेलें आसा, जेजूनी तेंच म्हटलेलें न्हू.
जेजूक तेन्ना टॅप करून गेलो सैतान न्हू चायेची सुपास केलो तेन्ना जेजूकूय टॅप करून जेजूक सोडला तेणी आमकां सोडचो ना आमकां जेजूक तरी आतां देवाच्या मनशाक तरी सोडूंक नाल्यार आमकां सोडचलो तो ना न्हू तेका लागून आमी रेडी रावंक जाय जेजू रेडी आसलो जेजूच्या कायद्याक उतर आसले म्हूण तेणी कितें म्हटलेलें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा म्हटलेलें पळय तेणी हांगरूय कितें म्हणटा आमकां तर पवित्र पुस्तकान म्हणटा उतर लागींच आसा आमच्या कायद्यान आसा तें उतर कित्याक तें आमी कितें करता उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान आमी तर कायद्यान कितें बरोवन दवरलो कचरो जाल्यार आमच्या कायदा कितें सरतले भायर कचरोच न्हू तेका लागून आमी कायजान आमच्या कितें उतर दवरता तें आमच्या जिवितान घडटलें कायज कित्याक म्हणटा तो कायज एक आमचें लॉकर कशें कायजान आमी कितें बाळगून दवरता तें तुका उतर आमच्या भायर सरतलें आमकां कितें म्हणटा आमकां केन्ना सांगता आमकां कितें कितें मेळ्ळें करता म्हणटा आमकां जिवितान आमची सगळीं जी वायट उतरां आसा कितें कितें नेंडुका हें तें सगळें आमकां मेळ्ळें करता म्हणटा आनी देवाचें उतर आमी म्हणटा केन्नाय न्हू आमकां ही उतरां मेळ्ळी करता ना आमकां देवाचें उतर आमकां नितळ करता देवाचें आमच्या कायजान आमकां कितें वायट आसता तेंच आमकां मेळ्ळें करता आनी तें आमकां उलोवंक हें करता आमी तर कायजान बरीं उतरां तर बाळगून दवरीत जाल्यार कायजान कितें सोदतलीं आमच्या बरींच उतरां न्हू कोणाकूय आमकां फायद्याक पडटा ती उतरां आमी यूज करतलीं केन्ना जेन्ना आमी कायजान आमच्या बाळगून दवरता ती उतरां कसलीं बाळगून दवरतलीं आमी देवाच्या उतराची न्हू आमकां देवाच्या उतराची तर समजूणी जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर शिकोवंकूच जाय देवाचें उतर आमकां अंडरस्टँड जाय जाल्यार आमी तें कायजान कितें बाळगून दवरता तेंच आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें आतां आमी कोणायगेर गेलीं कोण सीख आहा जाल्यार आमी तेका तेजी सिकनेसाची उतरां उलयतलीं आमी ना न्हू तेका आमी स्टॉप कर म्हणटलीं कित्याक म्हाका नाका ती देवाची उतराची आत्तां वाचून दाखयलां न्हू तुमकां मार्क 5:26 देवा आमी डॉक्टरागेर वचोंक जाय डॉक्टरागेर वचोंक कळना न्हू वचोंक जाय डॉक्टरागेर आमी पूण डॉक्टराचेर आमी चड बिलीव करूंक कळना डॉक्टराचेर आमी चड सोद मार तेजी उतरां मनांतल्या मनांत हें म्हाजो रिपोर्ट न्हू जेजू मनांतल्या मनांत कॅन्सील करूंक जाय आमी देवाचें उतर आमी चड उलोवंक जाय आनी टॅबलेटां घेताना आमी कितें उलोवंक जाय हें आमी जेजू तुजें रगत खाता मांस खाता शरब दिता हें तुजें रगत घेता आमी तेन्ना म्हाका हें सायड इफेक्ट जावचें ना आमी टॅबलेटां आमी घेवंक जाय म्हणून आमी मागणें करून घेवंक जाय डॉक्टराक वयताना आमी मागणें करून वचोंक जाय जेन्ना आमी मागणें करून डॉक्टरागेर वयता न्हू तेन्ना आमकां डॉक्टर बरें तेंच दिता आनी तें देवाचो उतराचोच कहो मेळटा आमकां डॉक्टर मागीर मागणें करून वयता तेन्ना आनी मागीर आमकां हे उसुरीन कितें केलें ती म्हणटा आपणीन इतले पयशे मोडले म्हणटा आपणीन दोतोरांगेर वचोन म्हणटा म्हटल्यार आपली दशा पास जाली म्हणटा 12 वाजता कोणाक रक्तपात जाली वस्तुरेक पयले आसता तुमी आमकां 4 दीस 1 दीस 2 दीस जाल्यार कितें जाता आमी वीक जाता न्हू कंटिन्यू जायत जाल्यार तिका 12 वर्सां जाल्ली म्हणटा 12 वर्सां ती पिडेन लोटाली पूण तिका डॉक्टरागेर वचोन तिची सगळी दशा म्हणटा आपली डॉक्टरागेर दुडू घालून सगळे पास जाली म्हणटा दशा आपली पूण तिका केन्ना कोणी मेवळी जेन्ना तिका कोणी सांगलें हे वावटीच्यान जेजू वयता तेन्ना तूं हांगोस्तरांक तेज्या हातूंत लायल्यार एकाच उतरान तूं बरी जातली ती बरी जाली ना तिका घोटाय कशी मेवळी तिका शक्ती आसतली उठोवंक सारकी बेडीर आसतली न्हू ती सारकी उठोवंक अस्कोच जालेली आसतली बारीक जालेली आसतली तिका अस्कोच जालेली पूण आमकां कोण येता देवाच्या उतरान आमकां सुटका पेखोणी आसा म्हणून कित्याक कळटा एक दीस कितें जालें म्हाजे भयणीक न्हू डॉक्टरागेर गेल्ली ती म्हणजे वीक जाल्या म्हणून डॉक्टरागेर गेल्ली तेका सांगलें तुका प्रेशराचें आहा म्हणून प्रेशर हाय जाला प्रेशर हाय जाला म्हणून सांगलें आनी ती दिसा तेणी कितें केलें फास्टींग केलो प्रेशर हाय जावनूय आनी परत सांजचें येवन परत प्रेशर चॅक कर सांगलें प्रेशर चॅक करूंक गेली तेन्ना कितें सांगलें आगो तुजो प्रेशर आहा तोच आहा मुगो कितें केलोय गो तुवें तुका सांगलें रेस्ट घे आनी हे घे तें घे ते कितें म्हणून लागलें मागीर ते मागण्याचे डॉक्टर ते कितें म्हणून लागलें तुजो आत्मो स्ट्रॉंग आसा म्हणून तूं म्हणलें तुजे कुडीचेर जैत येयलें म्हणून लागलें कित्याक तुज्या कायजान देवाचें उतर आसलें न्हू त्या कायजान तूं जर देवाचें उतर बाळगून दवरीत कित्याक आतां तुजे कुडीचेर अस्कतपण येयना आत्मो तुजो जेन्ना देवाच्या उतरान घट रावता तेन्ना केन्ना जाता हें आमकां फकत देवाच्या उतरानूच जाता आनी केतूच जायना जाल्यार तेका तर देवाचें उतर नासलें जाल्यार तें बेडीर आसतलें आसलें तुवें पळयलां न्हू प्रेशर आयज जाय जाल्यार डॉक्टर कितें सांगता कंप्लीट बेड रेस्ट म्हणटा न्हू मागीर थोड्या दिसांनी प्रेशराचें सगळें सारकें जालें कित्याक ते देवाचें उतर शिकलें न्हू देवाचें उतर म्हणीत रावलें न्हू
आमचो जेन्ना आत्मो गोट आसता न्हू देवाच्या उतरान जाल्यार आमचे कुडीचेर आमकां जैत व्हरूंक मेळटा. तुका तर कितलेय सिकनेस येवं कितेंय येवंक तुका आत्मो तो तुजो गोट आहा जाल्यार तूं सिकनेसा वयले बॅडी वयले उठोवन तूं काम करूंक शकताय. कित्याक तुवें तुज्या आत्म्यांक ते फावा ते परी जेवण भरपूर दिलेलें आसा आनी आत्मो तुजो इतलो गोट केलेलो आसा. तुवें आत्मो तर गोट जाल्यार आमच्या कुडीचेर जैत व्हरूंक मेळटा. आनी तर आत्मो आनी कूड तर आमची वीक जाली जाल्यार मागीर आमी बॅडीर सारके कंप्लीट. तेन्ना आमकां कळोंक जाय आमचें खंय तरी देवाचें उतर कमी जालां आमच्या जिवितांत. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय परत वचून खंय तरी युट्यूबार वचून कितें तरी कानान घालून युट्यूब घालून कानान आमचे हे घालून तरी हेडफोन घालून तरी आमी तें देवाचें उतर आयकून 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 आमचो आत्मो स्ट्रॉंग करूंक जावो आनी आमचेर मागीर सिकनेस बिकनेस आमकां येयना. केन्ना जेन्ना आमी देवाचें उतर आत्म्यांक जेन्ना भरपूर जेवण दिता तेन्ना आमी आत्म्यांक जेवणूच दिना. आतां आमी कितें करता म्हयन्यान एकदां पुरो पुरो हां थोडे लोक म्हयन्यान एकदां दिता न्हू आत्म्यांक जेवण. विकान दिता न्हू. आमी कितले फावटी जेयता कुडीक आमचे 3-4 फावटी खाता न्हू कुडी. आत्म्यांक कितले फावटी दिता जेवण म्हयन्यान एकदां 8 दिसांनी एकदां पावता. आमी सोद्दी तशें कुडीक आमचे खावयता आमी कूड आमची सांगता आमकां भूक लागल्या तो आत्मोय आमचो सांगता भूक लागल्या कसली देवाच्या उतराची भूक लागल्या. कूड आमची सांगता आमकां न्हू हे चल खंय भूक लागल्या तुका चल 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 हॉटेलांत जेवया चल खावया कितें तरी खावया आमी कितें मुद्दे जाता कितें उडोवया आमी थंय आसल्या आमी सांगता जेवशा काय आनी बरें जालां ना. ताका लागून आमचे दवरलेले आसा आमी कोणाचें उतर चड घेता ते कुडीचे. कूड सांगता कूड आमकां दाखयता कूड दाखयना आमकां सकाळी पासून तुमी येताना म्हणिना ए पावस पडटा कित्याक वयता गो बस गो घरा कडेन म्हणिना. खूब पावस पडटा सारको भिजतलोय तूं वयताना कित्याक वयता थंय म्हणिना. तुमी म्हणटा ए कुडी म्हाका ते देवाचें जेवण मेळटा ते आत्म्याचें म्हाका तें खावंक वयता म्हणटा आमी ते कुडी. तेन्ना कूड आयकता आमची. थोडी चेड्यांनी कितें केलें जायते जाणांक आमंत्रण हाडलें ती कितें भियाली पावसाक. कित्याक पावस येता म्हणून आमकां देवाचें उतर नाका पावसाक आमी कमांड करीत पावसा मातशें कुपा मातशें हांव देवाचें उतर आयकूंक वयता रे सेपरेट चल्लें मातसो दुसऱ्या गांवांत आयकता आयकना आयकता न्हू. पावसा छत्तीसगडार चला म्हणून जाल्यार आयकता न्हू. एकदां न्हू मँगलोर न्हू एकदां खूब पावस पडटालो जालें आतां खूब वर्सां जालीं आनी छत्तीसगडाक पावस नासलो. ती सिस्टरी थंय मागण्यांक गेल्ल्यो ती सांगताली कितें जाणां आमच्या गांवांत पावसूच ना. तेंच्यांनी कितें सांगलें ते सिस्टरीन तिका ह्या कुपांक सांगा हे कुपानो वचा आनी छत्तीसगडाक पडा. तेंच्यांनी थंयच मागणें केलें. छत्तीसगडाक मागीर खूब पावस पडलो खंय पावस पडनासलो. तांकां शेतां आहा न्हू त्या वटेन तांकां पावस जावो. आमी म्हणूंक जाय खंयच्या गांवांत पावस ना त्या गांवांत हे कुपानो त्या गांवांत चला तें आयकता आमचें. आमी मनीस ना आमी पावस येता शी वाज येयलो पावसाचो कितें कितें बडबडटा आमी पावसाक आमी म्हणटा दुसऱ्या गांवांत चला. आनी पावस चड वगत रावता तो उदीक भलें चड वगत रावता आमी कितली बडबडटा ए उदीक भरला हें केलां तें केलां मातसो 2 मिनटां पावस उदीक सारकें टू लेवल जाता न्हू जायना. 2 मिनटां पावस मातसो थारात जाल्यार आमी उचामय जाता न्हू सारकी. आमी उचामय जावंक कळना शांत जा म्हणून देवाच्या नांवान पावसा शांत जा उदका शांत वच वयता ते. आमी जगांतले म्हणटकच आमी हांगासरली आमी परदेशी न्हू हांगासर रावंक गेले आमी सारीपुरी रावपाक गेले आमी ना आमी परदेशी हांगासर. आमचो थोडो टायम आमच्या फाटल्यान मागीर आमी गेली दुसरी येयली त्या घरांत आमी ती गेली तिसरी येयली. आमी रावतली घरा उरतली आमी वयर ना. आमी फकत देवाचें उतर कितें तुवें देवाक कोणाक देवाचें उतर दिलाय तो आत्मो आमी स्वर्गार व्हरतली. आमी व्हरतली गाडी बोंगले सगळे व्हरतली आमी स्वर्गार हे कांयच ना. आमी कोणाक बरें देवाचें उतर दिता तो आत्मो आमी स्वर्गार घेवन वयतली. आनीक आमी कितेंच आमच्यान व्हरोंक जायना हांगासरलें व्हरोंक जाता. ताका लागून आमी येन्नाच ट्रेन जावंक जाय. आमी हांगासर परदेशी थोड्या तेंपाचे आमी हांगासर कितें व्हरोंक येवंक ना रावपाक येवंक ना. आमी हांगासर आमी वयतली आनी कोण जगाडटा ती रावपाक येयली हांगासर सारे पयली ना हय न्हू. तांकां खबर ना आमी थोडी म्हणून परदेशी म्हणून हांगासर. ताका लागून आमी परदेशा सारकी रावंक जाय हांगासर. आमचें काम जालें आमी गेली दुसरी येयली
तें आमी शिकोवंक जाय. आमी हांव कितें म्हणटाली, आमी हांगासर उतर आमचें लागींच आसा म्हणटा न्हू, लागींच आसा म्हणटा, तुज्या तोंडार आहा म्हणटा उतर. म्हणजे आमी तोंडार आहा कित्याक म्हणटा, आमी आमच्या तोंडार कसलीं उतरां भायर सरता ती आमी पळोवंक जाय. आमच्या तोंडारूय आसा म्हणटा तो उतर. उतर जोसुआवानी सांगलां तुमकां, उतर तुमच्या लागींच आसा म्हणटा. कित्याक तो तें म्हणटा आमी दीस आनी रात तर आमी तें उतर उलयच जाल्यार आमकां आमची शांती पावतली म्हणटा न्हू. आमी ताच्या तोंडार कसलीं उतरां आसता दीस आनी रात. जायत्या भुरग्यांच्या तोंडाचेर पयलां न्हू आवय बापूय कसलीं उतरां उलयता ते. चडशे कंडक्टर ड्रायव्हर पयलां न्हू कसलीं उतरां आसता तेंच्या तोंडासून पयलां न्हू. आमी मागीर कितें म्हणटा, आमी कॅन्सील करता तेंची उतरां. आमी त्याच वेळार ते उलयले न्हू जेजूच्या नांवान, आमी उतरां तेंची कॅन्सील करता. ते बरें बरें उतर उलयता पण आमी तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय ती उतरां. आमी उलोवपाची न्हू. जोसुआवान एक कितें म्हणटा आमकां, हय आमच्या ओठाचेर कसलीं उतरां आसता, बरीं आसता. भुरगीं येयलीं म्हणटा इस्कोलाची बी मस्ती केली कितें म्हणटा आमी, कसलीं कसलीं उतरां न्हू. आतां आमी ती उतरां उलोवपाची ना. आमी आतां देवाच्या अवतारान दिलेली आसा न्हू, तांकां आमी सांगपाची बाबा तूं बरो भाशेन येयलाय मरे, तूं भिजोन येवंक नाय मरे. हय आमी तांकां चेंज करूंक जाय. तांकां उर्बा येता तसलीं उतरां उलोवंक जाय. आमी तांकां आवाज तूं भिजोन येयला हें करून येयला तें आमी म्हणपाचें ना. आमी आतां नवीन रस्ता म्हणटकूच आमी तांकां मोगाची उतरां उलोवंक जाय. आमकां शिकल्या न्हू आमी आमच्या कोणाक कसलीं उतरां आसूंक जाय ती जिविताची उतरां आसूंक जाय आमच्या. म्हणजे कितें आमी उलयता तें आमकां तांकांय फायद्याक पडोवंक जाय आनी आमकांय फायद्याक पडोवंक जाय. ती उतरां उलयता ती आमी नोकळो जावन उरता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तेन्नाच आमी कॅन्सील करूंक जाय उतरां. आमच्या तोंडांतून वायट उतरां येयली, सॉरी जेजू बोगस म्हाका हांव ही उतरां उलोवचें ना न्ही. तोंडांतून मेळ्ळी सुद्दां उतरां येयली जाल्यार जेजू आमकां ही उतरां म्हाज्या तोंडांतून येवंक कळना पूण हांवें चुकोवन उलयल्या, सॉरी जेजू. तेन्नाच आमी कॅन्सील करूंक जाय ती उतरां. थोडी कितें म्हणटा भुरग्यांक आपल्या माकोड डुकोर कितें कितें म्हणटा पयला तुमी न्हू, ती उतरां आमी कॅन्सील करूंक जाय जेजूच्या नांवान. आमकां ती उतरां सोबाना. कित्याक आमी आतां देवाच्या उतरान वाडलेली आसा ताका लागून आमी ती स्टॉप करूंक जाय देवाच्या उतराची. आमकां कितें सांगता, आमकां देवाचें उतर कित्याक शिका म्हणटा, जे तोंडांतून मागीर कितें जातलें, बरीं बरीं उतरां भायर सरतलीं. ताका लागून आमी जितलें देवाचें उतर जे तोंडांतल्यान म्हणटा उच्चारून येतलीं तितलीं उतरां आमी बरीं बरीं भायर सरतलीं आमच्या तोंडांतल्यान. केन्ना, जेन्ना आमी आमच्या काळजान देवाचें उतरूच भरून दवरतलीं तेन्ना. मागीर कितें म्हणटा आमकां, टर्न उतर तुका लागींच आसा. उतर तोंडान आनी तुज्या काळजान. हें उतर तुका देवाचेर भावात धरूंक आपयता. तें उतर आनी तोच भावात आमी परगट्टा. कितें म्हणटा, उतर म्हणटा लागींच आसा, तोंडान आसा, तुज्या काळजान आसा म्हणटा. तुज्या काळजान कित्याक सांगता तो आमकां, काळजान आमी कितें भरून दवरता न्हू तेंच आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. कित्याक काळजान आमी कसलीं उतरां भायर भरून दवरल्यार कितें जातलें आमच्या तोंडांतल्यान, वायटूच भायर सरतलीं न्हू. कांयच कितें आमचें एक लॉकर कशें. आमी आतां भांगर खंय दवरता, मेजार काडून दवरता आमी ना न्हू. तें आमी कशें भितर दवरता कायज हे लॉकरान, तशें कायज आमचें एक लॉकर कशें. तें आमी काळजान आमी कितें भरून दवरता न्हू तेंच आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें म्हणटा तो. कितें उतरां आमी कसलीं उतरां उलयता ती आमच्या काळजान बाळगून दवरतलीं. ती उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलीं. केन्ना कोणागेर गेलोय जाल्यार तूं कितें सांगतलें, तो देवाचें उतर ना तूं सांगतलें जेवच्या गायांनी बरें जाय. कित्याक काळजान तूं देवाचें उतर बोल्लाय न्हू तेंच ताका तूं शिकयतलें तुज्या काळजान कितें बोल्लां तें. आमच्या काळजान देवाचें उतर ना जाल्यार आमी कितें करतलीं, संवसाराचीं उतरां उलयतलीं न्हू. तूं जाणाय न्हू डॉक्टर आमकां कितले फावटी सांगता येयले तुका सिकनेस येयले, एकदां सांगता न्हू. आमी कितले फावटी उलयता तीं उतरां, एका सांगता ताका सांगता आनी कितें करता, आमचें दुयेंस व्हडलें करता आमी. करिना आमी, करता न्हू. आमी ताका लागून देवाचें उतर शिकोवंक जाय, देवाचें उतर उलोवंक जाय आमी सारकीं. जेन्ना हांव न्हू तिचो फाटल्या दिसांनी न्हू हांव म्हाज्या भावागेर वयतालें, 15 दीस जातलें. हांव म्हाज्या भावागेर वयतालें घरा कडेन. थंय न्हू वाट मातशी आहा चडून वचपाची आनी थंय एक खड्डो आसलो. हांवें तो खड्डो पळोवंक ना, गाडी येता म्हणून हांव त्या खड्ड्यान म्हाजो पांय गेलो आनी असो जालो म्हाजो पांय. आनी हांव बरी चलोन बीन बरी गेल्या सारकी. हांव कुठे कांय सांगना, जेजूच्या गायांनी कमांड घातलो म्हाका फ्रॅक्चर ना, म्हाज्या पांयांक कांय ना, म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हटलें. आनी हांव चलत गेली, बरी वाट आसली हांगासून ते रस्त्यांतली आनी गेली हांव चलत गेली आनी बरी चल्ली बिल्ली सगळी जालें. आनी रातची न्हिदूंक गेली न्हू,
म्हाजो पांय सारको इतलो किटी 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 जावंक लागलो सारको. हांव म्हणटा रातभर म्हणटा म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना म्हज्या पांयार कसलोच अधिकार ना आनी दुखी वच ह्या पांयांतली कुडींतली सेपरेट जा कुडीनसून. आनी हांव म्हणटा सारकें देवाचें उतर म्हणटा तरी म्हाका आनी किटी किटी जाता. आनी भावाची बायल थंय न्हिदले सायडीक म्हाजे. हांवें म्हणलें तिका आनी कित्याक उठोवंक. उठली मातसो गरम उदकाचो शेक मारलो तरी जायना. आनी मागीर मागीर म्हाका याद येयली. हांवें म्हटलें जेजू कोणाक तरी म्हटलें रातचें म्हटलें मागण्यांची गरज आहा म्हटलें तेचोय पांय फोडटा म्हटलें तेकाय जॅम पडना म्हटलें तेकाय सुटका दिल्या आनी म्हाकाय सुटका दिल्या जेजू. आर्गां तुका जेजू म्हटलें. आर्गां म्हटलें जेजू कित्याक तुवें म्हाका जॅम दिवंक नाय कित्याक तुका आर्गां दिवच्याक म्हटलें तुवें म्हाका जागे दवरलाय म्हटलें प्रेस करपाक म्हटलें तुका मागणें करपाक आर्गां दिला आर्गां दिवपाक म्हटलें तुवें जागे दवरला म्हटलें म्हाका. थँक्यू जिजस म्हाजो पांय बरो जालो. आनी हांव 4 5 म्हाका सारकी जाग लागली. न्हिदलें हांव 5 रातभर जागीच सारकी मागणें करता सारकें. आनी मागीर न्हिदलें आनी सकाळ उठून मातसो म्हाजो पांय गेली आरे जालो पांय सारको. थँक्यू जिजस म्हटलें आर्गां जेजू म्हटलें. कित्याक आमकां एकदां कितें जाता कोणा पासत मागपाकूय येता न्हू. आतां आमी आतां मागण्यांनी आहा म्हणून आमी कितें केलें जैत व्हेलें न्हू. तें जाल्यार कोणी उठोवन म्हणटलो आसलो सगळ्यांक मुसामय करतलो आसलो न्हू. म्हाजो पांय दिसता म्हाका डॉक्टरागेर व्हर करतलो आसलो न्हू. तेका लागून आमकां कित्याक सांगता तें देवाचें उतर तुज्या काळजान बाळगून दवर म्हणटा. कित्याक तें तुका केन्ना तुका गरज पडटा तेन्ना तुका उलोवंक मेळटलें न्हू देवाचें उतर. आमी कितें करता एका तेका फोन मारता मागीर कितें जाता आमचें दुयेंस तें सुबेज जाता. एका तेका फोन मारलो सांगलें न्हू मागीर तो पांय सुबेज जायना. मागीर कितें करता तें मागीर तुका आनीक कितें सांगता न्हू तेजेर मागीर आमचें लक्ष वयता न्हू. आगो तेचोय पांय तोच जाल्लो तेका प्लास्टर घाल सांगलो हें घाल सांगलो मागीर कितें जाता आमचे मतीन सारकें चिंतना आमचें तेजेर वयता न्हू सगळें चिंतप. जाल्यार तूं तर म्हणीत म्हाजो पांय न्हू हो पांय जेजूचो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना म्हज्या पांयार कसलोच अधिकार ना म्हणीत जाल्यार कितें जातलें पांय जेजूचो जातलो न्हू. तेका लागून आमकां देव शिकयता. कित्याक शिकयता आमकां तुमी तुमचें ब्लेसींग तुमची आर्गां दिवन तुमी घेया तुमचें तुमीच म्हणा आनी तुमच्या जिवितान मिलाग्री जातल्यो. आमी एका तेका फोन मारल्यार कितें जाता सुबेज जाता न्हू. तुवें पळयलां न्हू आमकां डॉक्टर एकदां दुयेंसाचें नांव सांगता आमी कितले फावटी विचारता कितलेच फावटी न्हू येताना फोन करता सगळ्यांक सांगता म्हाका हें जालां तें जालां तें जालां. तेका खबर ना दुयेंसाचें नांव घेतल्यार दुयेंसाक जिवे जाता दुयेंस जान तें मागीर सुबेज जाता. आनी तूं तर मागण्याच्या मनशाक सांगशीत आनी तूं तर तें उतर घेवन तर म्हणशीत जाल्यार कितें जाता तुका पेकोणी मेळटा न्हू. मागण्याचें मनीस तुका कितें सांगतलें तूं हें उतर म्हूण गो साम्स 22:14 म्हणटा न्हू. जेजूची हाडां जेजूक जेन्ना खुर्सार मारलेलो न्हू तेन्ना तेचे एकूय आड मोडोंक नासलें जॉयंटांसून सेपरेट जाल्लेलें पूण एकूय आड तेचे मोडोंक नासलें. ते आडा वरवीं म्हाजें आड मोडोंक ना म्हाका फ्रॅक्चर ना. आमी जेन्ना अशी उचारता तेन्ना आमच्या जिवितान घडटलेंच. पयला न्हू जेजू खुर्सार तो खुर्सार पयला तसो जेजू ना. तेची आडां सगळीं जॉयंटांसून सोगलेलीं आनी हेतूर म्हणटा कितें साम्स 22:14 का 15 कितें म्हणटा तेची एक आड तेचे मेजूंक मेळटाले. वाचया आमी पळय सुकूंक पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो सुटून गेल्यान सोगलीं म्हजीं हाडां म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या हड्ड्यान कोडोन गेलें. हय पळय कितें म्हणटा हांगासर सुकून गेलीं म्हजीं सगळीं हाडां म्हणटा सुटून गेलीं. जेजूची हाडां सगळीं जॉयंटांसून सुटलेलीं मोडोंक नासलें आं एकूय आड तेचें मोडोंक नासलें. ते हाडा वरवीं आमचे जॉयंट बरें जाता. कोणाक जॉयंटाची पीन आहा कोणाक हाडां बेंची फ्रॅक्चर घातलेलो आहा तें हें कोटेशन तुमी म्हणपाचें रात दीस म्हणून तांकां सांगपाचें जेजूची हाडां तशीं मोडोंक ना फ्रॅक्चर सेपरेट जालेले कुडीनसून तशीं त्या हाडा वरवीं म्हाजें फ्रॅक्चर बरें जालां म्हाका फ्रॅक्चर ना. आमी तसा म्हणटा हे कोटेशन आमी दिवपाचें फ्रॅक्चर जालेल्या मनशाक तुमी रात दीस म्हणा. आनी जेजूक पळया म्हणून सांगूंक जाय खुर्सार जेजू खुर्सार पळयता तो थंय पळयला जेजूक सगळें मांस आहा जेजूक पळयला न्हू जेजू मांस आहा हयसर. हांगा साम्सान कितें बरयता तेची एक आड थंय मेजूंक मेळटालें म्हणटा न्हू 18 न्हू 22:14 ती हाडां आनी मेजूंक मेळटा ते 18 काय 17 सगळीं हाडां म्हजी मेजूंक मेळटालीं न्हू. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात
हो लोक म्हाका दोळे लावन पळयता आनी खुशी जावन नाचता. पळय कितें म्हणटा, जेजूची सगळी आडां मेजूंक मेळटा म्हणटा. तो खुर्सार आहा पळय जेजू, ताका पळयला तुमी, ताका मांस बीन आहा न्हू. आमची हाडां मेजूंक मेळटा ना न्हू, आमकां मांस आहा कात आहा न्हू आसी हाडां. ताका जेजूक थंय दाखयता तोहो जेजू ना, ती सगळी हाडां तेजी मेजूंक मेळटाली म्हणटा. पळयला न्हू, आतां खुर्सार जेजूक दाखयला तुमी, पळयला न्हू जेजू कहो मारला तो दाखयता तो खुर्सार तोहो जेजू ना. ते आमी भियातली जेजूक पळोवन तेजी सगळी हाडांत आहा जेजूची, सगळे मांस तेज्यानी ते हो चाबूक मारला आनी आख्खीच चादडी तेची ओडून काडल्या. ताका एक मांस ना. तेचे वरून आमकां सुटका मेळिल्ली आसा, तेचे वरवीं आमकां पेखोवणी मेळिल्ली आसा. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान मिलाग्री घडटल्यो, आमच्या जिवितान आमच्या जॉयंटांतली आमकां सुटका मेळटली. आमकां हांवें म्हाजी पेखोवणी म्हाका दोन ना जाले, म्हाका दोन ना ह्या पांयांक आनी ह्या पांयांक दोनी पांयांक हांवें कशें घेतले, 24 वरां जावच्या पयलीं हांवें म्हाजी पेखोवणी घेतली. कित्याक म्हाज्या काळजान देवाचें उतर आसलें न्हू, जाल्यार हांव रातचीच उठून म्हणटली आसली न्हू, तिका उसामय करतली हाका उसामय करतली आसली. आगो म्हाका चलोंक म्हाजो पांय फोडटा, म्हाका कितें जाता कितें जाता ना, हांवें हारगां दिली. तुका तरी आयज म्हाका अशी म्हाका जें पडटा न्हू, आयज म्हाका तूं आख्खो दीस दवरलाय, तुका हारगां दिवं आख्खी रात दवरलाय हारगां दिवच्याक. आमी न्हिदेन कोण हारगां दिता, सूस न्हिदता न्हू आमी, जागी आसल्यार उठली म्हणटकूच दिता न्हू. आमकां रातभर जागे दवरलाय आनी कोणाक तरी पेखोवणी जाय म्हणून म्हाका तूं जागे दवरलाय. ताकाय सुटका मेवळी, म्हाकाय सुटका मेवळी. आमी केन्ना कितें जाता, आमी कंप्लेन करता न्हू, जेम पडोंक ना म्हाका रातभर जेम पडना. आमी म्हणिना कोणाक तरी रातची थंय जेम पडना जेजू, ताकाय सुटका दिल्या म्हाकाय सुटका दिल्या जेमीच्या आत्म्याची म्हणटा आमी. आमकां ताका लागून शिकोवंक जाय. आमकां जेन्ना जेम पडना आमकां कितें जाता तेन्ना आमी देवाचें उतर उलोवनूच आमकां सुटका पेखोवणी मेळटा. कळ्ळें न्हू आमकां कशी पेखोवणी घेवपाची ती, जेजू खुर्सार पळोवपाचो. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जातलो न्हू, जाला बरो. ती तुजी सगळी ती जॉयंटाचे पेनीची Psalm 22 कोणाकूय दिवपाचें तुमी. Psalm 22:14 ते सगळे बरयल्ले आसा न्हू. आमची हाडां जेजूची हाडां कशी ह्या जाता मेजूंक मेळटा ती, जेजू ताका कितलो हें जालो कश्टोक जाले ते आमकां कळटा तितूसून हाडाचे दुखीचे. आमी म्हणटा तेन्ना आमी आतां कांय जाण आमचें कितें बाळगून दवरतली तेंच आमच्या तोंडांतून उच्चारतली न्हू. हांवें कितें दवरलें म्हाज्या कांय जाण देवाचें उतर आसलें म्हणून हांव रातभर उलयलें न्हू. आमी तर उलयत ना देवाचें उतर जाल्यार आमकां पेखोवणी मेळटली ना. आमी तर म्हणीत दुखता 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 पेन कितें जातली, सुबेज जातली न्हू. आमी तर पेनीक तर हुकूम घालीत जेजूच्या नांवान हे पेनी वच हे कुडींतली सेपरेट जा कुडींतली म्हाजे म्हटल्यार आमचें तें आयकतले, आयकूंकूच जाय. कित्याक आमी भावार्थान मागणें केलां न्हू. दुबावाचें केलां सांगलां न्हू. दुबाव दवरता ती कसली मनशां, जेम्स 1:6 वाचला न्हू तसो. हालता धरता त्या लारा सारकी दुबावान करता ती मागणी. आमी भावार्थी जाल्यार आमी कितें करतली, भावार्थाचीच उलयतली न्हू आमी. आमकां जेजू भावार्थाची मागणी उलय सांगता न्हू. आमी कितें उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. फुडें कितें बरयता 9 न्हू ना, रोमन्स 10:10 9 खरेंच जेजू सोमी म्हणून तुज्या तोंडांतलें उसाशीत तूं आनी वळखून घेयसीत आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हणून काळजान सावन भावात दर्शीत जाल्यार तुका तारण मेळटलें. आमकां कितें मेळटलें म्हणटा, जेजू सोमी तोंडानसून उसाशीत जाल्या, कसली उतरां उलयशीत जाल्या जेजू सोमी म्हणशीत जाल्या, तुज्या काळजानसून उसाशीत जाल्या. एकूच उतर आहा ह्या संवसारान न्हू, मळबा खाला. Act 4:12 म्हणटा न्हू. Act 4:12 धर्मदुताचो इतिहास 4:12 म्हणटा न्हू. 4:12 कितें म्हणटा आमकां, एकूच उतर आहा म्हणटा आमकां सोडवण दिवच्याक म्हणटा. आनी आमकां खंयचेंच उतर ना म्हणटा आमकां सोडवण दिवच्याक आसा आमकां. आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. हय पळयलें कितें म्हणटा हांगासर, एकूच नांव आसा जेजूचें आनीक आमकां खंयचेंच नांव ना म्हणटा सोडवण दिवच्याक म्हणटा. आहा आमकां आनीक दुसरें नांव हा. आमी आतां कितें म्हणटलीं, डॉक्टराच्या नांवान सुटका आहा
हां एकूच देवाच्या नांवान तुका सुटका आहा म्हणटा आनी खंयच्याच उतरान तुका पेकोणी मेळची ना म्हणटा. ह्या मोळबा खाला एकूच नांव आसा आमकां. जेजूचें नांव घेतल्यार तुका सोडवण पेकोणी सालवासाव तारण सगळे गिरेस्तकाय सगळी तुका मेळटली. खंयच्या नांवान? एकाच नांवान. तुका पेकोणी जाय तूं उलोवंक जाय जेजूच्या नांवान म्हाका सुटका मेवळी ऑलरेडी. जेजूच्या नांवान हांव बरी जाली. एकूच नांव आसा हें मोळबा खाला म्हणटा आमकां सोडवण दिवच्याक म्हणटा आनी खंयचेंच नांव ना. आसा न्हू? आं खंयचें नांव आहा न्ही? तेका लागून बायबलान बरयल्लें आहा तें आमी सोद मारूंक जाय आनी आमी कितें उलोवंक जाय. एकूच नांव जेजू स्वामी म्हणटा तेन्नाय आमकां सालवासाव तारण सगळे पेखोणी जाय. आमकां सुटका जाय. खंयच्या नांवान आसा? आमी कितें उलयतलीं? ते अस्तोरेनी सांगलेली न्हू 12 वर्साचे अस्तोरेन कितें उलयलें? हां कितें उलयलें तिणी? हय उतर उलयलें तिणी न्हू. ती काय कोण येयले? ह्या संवसारांत एकूच नांव आसा हें मोळबा खाला आनी खंयचेंच नांव ना तुका सुटका पेखोणी दिवच्याक. हांगा स्पश्ट बरयल्लें आसा एकूच नांव म्हणटा तो. एकूच नांव आसा आमकां सगल्यांक सोडवण पेखोणी दिवच्याक आनी खंयचेंच नांव ना. मोळबा खाला देवान आमकां एकूच नांव दिलेलें आसा. तुका तारण जाय, तुका सालवसा पेखोणी इलींग तुका कितें जाय गिरेस्त काय जाय तूं फकत तुका सांगला दुसरो न्हू. जेजू आमच्या सगल्या गरजांनी आमकां पावत आसा न्हू. पावता न्हू आमकां. आमी उलोवंक जाय. आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय आमकां. आमी गिरेस्त आहा. आमी गरीब म्हटल्यार आमकां कितें जातलें? गरीबूच जातलीं आमी. आमी गिरेस्त आहा ना सुद्दां जाल्यार आमचे कडेन आमी गिरेस्त आहा. आमचे कडेन जाय ते पयशे आहा. आमकां जाय ते येता. जाय ते दिलेलें आसा देवान आमकां भरपूर मापान दिलेलें आसा. आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान आमी घेतलीं. आमी जेन्ना म्हणटली जेजू स्वामी सोरवंदार म्हणून म्हणटली आमी तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री सगळें जातलें आमकां. केन्ना एकूच नांव आमी उलोवंक जाय. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. आमी उलयच ना जाल्यार आमी घेतलीं. आमकां हांगा स्पश्ट बरयता न्हू एकूच. आनी हांगासर 9:10 कितें बरयता? खरेंच जेजू स्वामी म्हणून तूं तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारून तूं ओळखून घेवशीत आनी देवान तेका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हणून काळजान सावन भावार दर्शीत जाल्यार तुका तारण मेळटलें म्हणटा. म्हणजे आमकां मेलेल्यांतलो जिवन केला जेजूक तेका तर आमी म्हणून तो सर्वंट हे करीत उच्चारीत जाल्यार आमकां आमच्या घोराब्याक तारण मेळटलें सुटका मेळटली म्हणटा आमच्या घोराब्याक. आमी कितें म्हणटा? आमकां सोडवण दितलो कोण? आमच्या घराब्याक कोण हें करतलो? आमकां जेजू स्वामी सोडवण दिवच्याक येयला न्हू. तेणी आमकां सगल्यांक रोसल्या न्हू. आमी आवयच्या कुशव्यांसून येयल्या पूण आमकां कोणी रोसल्या? तो म्हणटा आपूण तुमकां वळखता केन्ना? आवयच्या कुशव्यान आसच्या पयलीं म्हणटा तो आमकां वळखता. जेरमाया 1:5 म्हणटा न्हू. आवयच्या कुशव्यान आसच्या पयलीं हांवें तुका आकारून हाडलेलो म्हणटा. वाच्या कुशव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. हय पळय कितें म्हणटा? कुशव्यान म्हणटा आवयच्या कुशव्यान तुका आकारच्या आदीं म्हणटा हांवें तुका वळखला. पळय आमी कितें म्हणटा? आमी आवयच्या कुशव्यान येयल्या म्हणटा. म्हणजे जेजू आमचें सगळें जाणा आमकां आवयच्या कुशव्यान घालच्या पयलीं पळय तो सांगता. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. पळय राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. पळय कितें म्हणटा? तूं म्हणटा संस्काराचें तुका आवयच्या कुशव्यान हें करच्या पयलीं आपूण सगळें तुजें जाणा म्हणटा. तुका म्हणटा प्रवादी नेमला म्हणटा. जोण एकल्याक आमकां प्रवादी नेमलेलो आसा म्हणटा ह्या राष्ट्रा खातीर म्हणटा. हे पोरचे खातीर म्हणटा आपूण तुका नेमलेलो आसा. जोण एकल्याक एकट्याक आमकां. आमी कितें म्हणटा? प्रिचरांक नेमला. आमकां हें केला म्हणटा आमी. हां पास्टराक हें केला म्हणटा न्हू आमी. आमकां जोड एकल्याक हे सगळें दिलेलें आसा. आमकां तेचेर नेमलेलो आसा म्हणटा आवयच्या कुशव्यान घालच्या पयलीं. संस्कारला म्हणटा सगळे गूण घालून आपूण तुका सगळें दिलेलें आसा. आमी कितें करता? हेचेर तेचेर भावार धरता न्हू. ह्या पिक्चर बरो तो पिक्चर बरो. आमी ना आमकां कितें सांगलां तें आमी बायबलान आमी उलोवंक जाय. आमकां जाल्यार जाय. आनी तुमकां सांगलेलें पयलींच न्हू स्टार्टिंगूच सांगलां न्हू. आमच्या आमकां सगल्यांक जोण एकल्याक आतार आमकां पदवी दिलेली आसा न्हू. सांगलेलें आसा न्हू. भावार्थी न्हू आमी
काय दुबावी हां भावार्थी जाल्यार आमी सगळीं आतां हात धरतली न्हू एकामेकाचेर हां भियातली दुबाव धरतली आं दुबावाची न्हू आमी सांगल्या न्हू दो वाचून दाखयला न्हू दुबावाची मनशां कडली ती आं तसली आमी आतां आतां तसली कोणी आमकां कितें म्हटल्यार आमी आलतली दुबाव धरतली आमी ताका सांगतली न्हू आमी भावार्थी आमकां दिसना सुद्दां जाल्यार आमी कितें करतली सोत मानतली न्हू तो ऑलरेडी बरो जाला आमकां दिश्टी पडना पूण तो बरो जाला मार्क 16:17 म्हणटा न्हू तुमकां सांगला न्हू भावार्थ धरतले सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हणटा न्हू भावार्थी म्हणटकूच आमी आमच्या जिवितांत सगल्याच्या जिवितांत ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो न्हू हां सगळीं आमी जाणा न्हू भावार्थी न्हू आमकां तर ह्यो आमच्या जिवितांत खुणा दिश्टी पडोंक जाय भावार्थ धरतले सगळ्यो ह्यो खुणा दिश्टी पड पिडेस्तांचेर हात दवरता पिडेस्तां बरी जातली नव्यो भासो उलयतली सोरोप धरतली सगळे जीव पापाड कितें पियेवपी ते आमकां वायट करचें हे सगळ्यो तर आमकां जाय जाल्यार आमी भावार्थी जावंक जाय पयलीं भावार्थ धरूंक जाय आमी आमच्या सवे ह्याच्या सवे ही सगळ्यो गुणां म्हाजे सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो हांव जेन्ना पिडेस्तांचेर हात दवरता तेन्ना म्हाज्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो आनी हांव भावार्थी हांव दुबावी न्हय सांगला न्हू दोसर आमी थोडी कितें करता दुबावान धरता जातलें जावचें ना जातलें हे आमी दुबावी धरीत जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच जावचें ना हां आमी कशीं जावंक जायी भावार्थाची मनशां न्हू हां ते अस्तोऱ्यान पयला न्हू 12 वर्साचे अस्तोऱ्यान कितें केलें एकूच उतर उलयलें जेजू सांगता आमकां खूब उतरां उलय म्हणटा ना न्हू आमी एकूच उतर घेवंक जाय बायबलांतलें आनी उलोवंक जाय न्हू आमकां मिळाक जाय जाल्यार आमकां भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय एकूच उतर उलय आनी तो आमचो भावार्थ जातलो जावचो ना आमच्या जिवितांत आमचें घडटलें न्हू आतां ते भयणी तुका सांगलेली ते भयणी जर ते उलोवंक नासली ती जाल्यार ती जीव दिवन कोपार जातली आसली न्हू तिका कोण देवाचें उतर दिलें तशेंच आमच्या जिवितांत कोण तरी आमकां रावता देवाच्या उतराक सारको कोण तरी आमकां रावता जोन एकल्याचो एक कोण तरी दुसरो प्रय आहा ताका तूंच देवाचें उतर दिलो ताका सुटका मेळटली हांव दिल्यार मेळची ना ताका कित्याक तूं तेजो हे आसता सोर्स आहा तुजे कडसूनच ताका देवाचें उतर मेळटलें आनी तूंच ताका तें जातलें पेकोवणी मेळटली ताका जाल्यार दुसऱ्या प्रिचरा कडेन ताका पेकोवणी मेळटली हांगासून म्हाजो तरी एक तरी सोर्स आसतलो हांगासून जाल्यार दुसऱ्या गांवांत म्हाजो एक सोर्स आसतलो त्या गांवांत म्हाका नेमलेलो आसता ते कित्याक जाता आमकां एका गांवांत आमकां कित्याक धाडटा त्या गांवांनी आमचो कोण तरी एकटो रावलेलो आसा ताका तुजेंच उतर दिवन ताका बरें लागतलें तुजेंच उतर दिवन तो सुटका मेळटली ताका थंय जोण एकल्याच्या मनशाक देवान एक नेमलेलो आसा तेजें उतर तूं आयकतलें आनी तेच उतरान ताका सुटका मेळटली जोण एकल्याचें आमकां जोण एकल्याच्या जिवितांत हे सगळे आत्मे घातलेले आसा त्या आत्म्या वरवीं आमी ताका देवाचें उतर दितली आनी तो आत्मो तो सुटका मेळटली जोण एकल्याक घातलेलें आसा देवान आमी म्हणूंक खना तें हांव तें मागणें करतलो आनी हांव जायत ना मरे मागणें आनी कितलें तेज्या पासत मागलें कांय ना एक दीस तरी तो सांगतलो तुवें म्हाका देवाचें उतर दिल्लें मरे तेन्ना म्हाका सुटका मेळिल्ली आसा हांव तें उतर वाचून हांव सुटका मेळिल्ली आसा म्हाका आमी म्हणपाक जायना मागणें करतना हांवें ताका मागणें केलें आनी तो म्हाजें आयकना ना तो एक दीस तरी तुजें उतर सांगतो तुवें सांगलाय तें उतर तेजें कायजान लिगलेलें आसा तो एक दीस तरी म्हणटलो तुवें म्हाका देवाचें उतर तें फावटी दिल्लोय न्हू त्या उतरान म्हाका पेकोवणी सुटका मेळिल्ली आसा आमी दुबाव दवरपाचो ना मागणें केलें जाल्यार आमी दुबाव दवरपाचो ना तेचे स्वत ताका मेळिल्लें आसा म्हणून आमी भावार्थ धरपाचो फकत आमकां भावार्थ आमी सगळें मेळटा न्हू भावार्थच धर सांगला तितून आमकां सगळे कडेन आनी कितें सांगलां आमकां फकत तुज्या भावार्थान तूं बरें जालें म्हणटा न्हू थंयच आमकां आमी ते मागणें करतना आमी म्हणूंक जाय तुज्या भावार्थान तूं बरें जालां जाता न्हू आमकां चड मागणी सांगता जेजू ना न्हू एकूच उलोवपाचें मागणें एक बायबलांतलें कोटेशन दिवपाचें तांकां सुटका मेळटली तारण मेळटलें आनी ह्या संवसारांत कितें सांगलां आतां एकूच मोलबाखाला नांव आसा न्हू जेजू क्रिस्ताचें नांव आसा न्हू तुका सोडवण पेकोवणी सालवासांव तारण तुका जाय जाल्यार तुवें एकूच नांव उलोवपाचें गिरेस्तकाय कोणाक हें जाय गिरेस्तकाय जाय कोणाक चेडू जाय बायल जाय कितें जाय एकूच नांव आसा आमकां सुटका दिवंक आनी सगळो घराबो एकठांय हाडूंक जेजू क्रिस्ताचें नांव आनी कोणाचेंच नांव ना ह्या संवसारान आमकां दिवंक ना जेजून आमी उलोवन मिलाग्री घेवपाच्यो आमच्या जिवितान आमी कशी घेतली उलयनासतना मोन्यांनी केल्या जातलें जेजून केला आमी जेजून कितें केलां उलयलां मोन्यांनी करूंक ना जेजून न्हू केला फुफू करूं जाय केला जादू करूं
ना न्हू उलयला कान उक्ते जा म्हटला तेणी हे बेऱ्याची आत्म्या भायर सर म्हटला ना कान उक्ते जा म्हटला तेणी दोळ्या नदर घे म्हटला तेणी कितें तेणी उलयला तेच आमी उलोवंक जाय हय आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यान कोण दिश्टी पडलो जाल्यार आमी उलोवंक जाय देवाचें उतर उलोवनूच आमकां सुटका मेळटा जाल्यार आनी खंयतूर उदकां मेळची ना आमकां हांवें तर हांवें तर मागणें करूंक नासलें म्हाज्या पांयाचेर जाल्यार सुटका मेळटली आसली म्हाका दुखतलो आसलो न्हू पांय म्हाजो सकाळीं म्हाका डॉक्टराक वयचेंच पडटलें आसलें आमी कितें उलयता तें आमचें दललें आसा आमी जर देवाची जिविताची उतरां उलयता जाल्यार आमी जिविताची उतरां घेतली आमी वायट उलयता जाल्यार आमच्या दिसान वायटूच घडटलें मागीर आमी हेचेर तेचेर दोश दिवंक खोवाना म्हाज्या दिसान हें जालें कितें जालें तें आमी कितें केलेलें आमी तें बी घातलेलें आहा वायट म्हणून आमच्या जिवितान वायटूच बी येता तेका लागून दर एकल्याचें दललें आसा आमी कसलीं उतरां उलयता तीं आमचें दललें आसा आनी पळोवया एक कोटेशन जेनेसीस 23 जेनेसीस न्हू सुटकेचे पुस्तक 23:25 पळोवया एक्सोडस 23:25 पळोवया आमकां कितें उलयल्यार आमकां देवाचें उतर कितें मेळटा तें आमी पळोवया जेजू क्रिस्त सोमी धनी म्हटलो म्हणटकू हय सर्वेस्वरा तुमच्या देवाक नमस्कार करात म्हणटा आनी हांव तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद दितलो कितें म्हणटा सर्वेस्वरा तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवणाचेर आशिर्वाद दितलो आनी तुमचे सोर पिडेंतली तुमकां निवारतलो कितें म्हणटा आमकां जेन्ना तुमी जेजू क्रिस्ताक सोमी धनी म्हणटा आनी देवाक तुमच्या तुमी नमस्कार करता एकाच देवाक नमस्कार करता तेन्ना कितें म्हणटा तो तुमचे जिवितान म्हणटा कितें तुमचे आहा खाणा पिणाचेर तुमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणटा आपूण तुमच्या भाता बेसाचेर सगळ्यांचेर आपूण आशिर्वाद घालतलो म्हणटा तुमी जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी धनी म्हणटा तेन्ना आशिर्वाद घालतलो म्हणटा तुमचे पिकाचो आनी जेन्ना तुमी तुमचे आतां शेतांतले भाटांतले तुमी आतां हें केला लुवला बिला न्हू तुमी जेन्ना तो दावो वांटो दिता न्हू देवाचो वांटो देवाक काडून दिता न्हू तेन्ना तुमच्या उत्पन्नाचो म्हणटा आपूण नाश करूंक दिवचो ना म्हणटा देव जाणाय दावो वांटो आतां तुमी शेतां बी तावपल्या न्हू तुमकां आतां हुस्को आहा थोड्यांक हुस्को आहा न्हू माझ्या शेतांत कितें जातलें कितें जाता काय ना आमी जेजूचेर घालूंक जाय जेजू तुज्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना खाणा पिणाचेर आपूण तुज्या आशिर्वाद घालतलो म्हणटा जेजू आमी तें उतर घूट धरून रावंक जाय जेन्ना आमी हें उतर म्हणटा पळय तेन्ना आनी कितें म्हणटा तुमचे खाणा पिणा आशिर्वाद दितलो आनी तुमच्या सर पिडेंतली तुमकां निवारतलो तुमचे जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी धनी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें तुमचे सगळे पिडेंतली तुमकां तो निवारतलो म्हणटा तुमकां पिडेन कश्टान तुमकां तो दवरचो ना आमचे तो आशिर्वाद घालतलो म्हणटा तसलो कित्याक आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो आमच्या आनी फुडें बरयता हय तुमच्या देसान कोणाचोच गोरपात जावचो ना न्हय म्हूण कोणूच अस्तरी वाचटी उरची ना आनी हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो पळय कितें म्हणटा तुमच्या जिवितान म्हणटा कोणूच तुमच्या कोणूच अस्तुरी म्हणटा वाश्टी उरची ना म्हणटा गोरपात जावचो ना म्हणटा म्हणजे भुरगे जाताना तेंचे म्हणटा हें जावचें ना म्हणटा नाश जावचो ना म्हणटा आपूण तेचे वाड करतलो केन्ना जेन्ना तूं जेजू सोमी धनी म्हणटाय तेन्ना आनी जेजू ते म्हणटा तुजे सगळ्या हाचेर तो आशिर्वाद घालतलो गोरपात जावचो ना म्हणटा तुमच्या घराब्यान म्हणटा ती कोणूच म्हणटा तेका वाश्टी म्हणची ना म्हणटा केन्ना म्हणटा जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक आपलो सोस करता जेजू क्रिस्त सोमी धनी म्हणटा पळय तेन्ना आनी तुज्या जिविताचो तुका पूर्ण ओग दितलो म्हणटा आपूण म्हणजे तुज्या जिवितान तुका हें केलेलें तें ओग दितलो सगळो आख्खो तुका कोणी कितें म्हटलां तेचो तुका सगळो आपूण हें दितलो आनी तुमकां पळय हें सगळें तुमकां तर आशिर्वाद जावं हो सगळो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय फकत आमचो जेजू सोमी म्हणून आमी उचारूंक जाय आमचे उचारिनाच जाल्यार आमकां हें सगळें मेळटलें ब्लेसींग आमकां आमी आतां कितें करूंक जाय तुमकां सांगलें न्हू ह्या मोलबा खाला कोणाचेंच नांव ना म्हणटा
ह्या संवसारान कोणाचेंच नांव ना, एकूच जेजूचें नांव आसा आमकां सोडून टालोसा सोगले पेकोणी सुटका दिवपाचें नांव, एकूच नांव आसा. आमी तें उच्चारीत जाल्यार आमच्या जिवितान मिलाग्री घडटल्यो. आतां बायबलान सगल्यांनी कितें केलां, सगल्यांनी फकत उलोवनूच घेतला न्हू मिलाग्री सगल्यो, उचारला न्हू तेंच्यांनी, आनी उचारूनच आमकां मिलाग्री जाता न्हू, जायना उचारून. आमी कितें करूंक जाय, उचारूंक जाय न्हू देवाचें उतर. आमकां देवाचें उतर कितें करता, सुटका पेकोवणी दिता न्हू. आमकां देवाचें उतर जाय जाल्यार आमी उलोवन मिलाग्री करूंक घेवंक जाय. आमकां जोण एकल्याक आतां कळ्ळें न्हू कशें आमकां पेकोवणी सालवासाव तारण मेळटा तें, उलोवन न्हू देवाचें उतर. आमकां जोण एक सांगता न्हू, आमकां कोण कोण सांगतलो आतां हांगासून तुमी येयल्यान, तुमकां कोण कोण सांगतलो हांगा थंय चला थंय चला कितें करा. तुमी कितें करूंक जाय, आमी आतां देवाचें उतर शिकोवन येयलेलें आसा, आमकां स्वत कळोवन येयलेलें आसा, आमकां स्वतूच स्वतंत्र करता. आनीक आमकां स्वत म्हणजे कितें, देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता. आनीक आमकां खंयचेंच उतर आमकां सुटका दिना न्हू. जॉन 8:32 म्हणटा न्हू, आमकां स्वत कळोन येतलें आनी स्वतूच तुमकां स्वतंत्र करतलें म्हणटा, म्हणजे सुटका दितलें आमकां स्वत आमकां जिवितान स्वत म्हणजे देवाचें उतरूच आमकां, एकूच नांव आसा देवाचें उतर आमकां सुटका दिनारें हे सगळ्या पृथ्वीचेर. आनीक आमकां सुटका दिनारें नांव ना. आमकां तर हें जाय, सुटका पेकोवणी सालवासाव तारण जाय जाल्यार आमी कितें उलोवंक जाय, फकत देवाचें उतर. कळ्ळें न्हू. आमी आतां म्हणटलीं काय आमकां दुखता हांगासर थंय दुखता म्हणटलीं आमी ना न्हू. आमच्या जिवितान आमकां एक नांव आसा तेंच आमी उलोवपाचें न्हू. 1 Peter 2:24 जेच्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जाल्या, तुमी बरी जातल्यान जाली न्हू. तुमकां आतां समजणी येयली न्हू जाली म्हणून. जायते लोक म्हणटा आनी जातली, मागीर तांकां हें कोटेशन वाचून दाखोवंक जाय. बायबलान बरयल्लें आहा जेजून ऑलरेडी तुमच्या पासत जेच्या गायान तूं बरी जाल्या म्हणटा तो. थोडी कितें म्हणटा, जातली बरी म्हणटा, म्हणिना. ताका आमी सांगूंक जाय जेच्या गायान तूं ऑलरेडी बरी जालाय, जेजून तुका सुटका दिल्या ऑलरेडी. कळ्ळें न्हू, कितें तरी समजलें न्हू तुमकां. कळ्ळें न्हू आतां कितें कशें आमी उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय तें देवाचें उतर घेवन. कोणाक पेन आहा हांगासर, दुखता बीन कितें पेन आहा, दूख आहा कोणा दुखता बीन तुका आहा पेन कशी मानेची, तुका आहा पेन उबो राव बात आतां. दोळे धाप आनी जेजू खुर्सार पळय, जेजूचे पळय मानेचेर कशें धरून ते चाबूक मारलेले, कितली ताका दूख जालेली. कोणाक दूख आहा जाल्यार तेंच्यांनी दोळे धांपपाचे आनी म्हणपाचें खंय दूख आहा तेंच्यांनी. सगळ्यांक तुका दूख आहा दोळे धांप आनी म्हूण खंय तरी पेन आसा जाल्यार जेजूक पळय खुर्सार आनी म्हूण तुजे मानेर पळय कशें चाबूक मारलेले सारके. एक एक चाबूक तुज्या पासत घेतलेले आसा, एक एक चाबकाचो भार तो मारलेलो आसा. जेजूचो एक चाबूक ते कसले सारके, ते चाबूक सारके पोरते चाबूक आनी ते चाबकाचे फुडें ताका हें आसतलें, ते चाबका वरी आख्खे मांस येयल्लेले आसा. ते भावा तुज्या माने पासत 3 फावटी तो पडलेलो आसा, तेची मान सारकी अशी वांकडी तिकडी जालेली आसा, ती तुजे माने खातीर. आनी ती मानेची दूख तुजी ह्याच वेळार वयता जेजूचे कुडीन आनी तुका एक कुडींतली सेपरेट जालेली आसा आनी तुका ह्याच वेळार सुटका मेवलेली आसा. म्हूण भावा आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. हालून पळय मान अशी 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 कर, बँड कर, फाटी कर. दुखता, पेन आहा सारकी पळय अशी कर आनी बँड जा आनी पळय आसा जट ना तरी आसा मातशी आहा. राव थँक्यू जेजस.
पळयला न्हू आमकां सगल्यांक कितें दिला जेजून अधिकार दिलेलो आसा आमी तो वापरूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जेवच्या गायन ऑलरेडी आमकां दिसना पूण आमी ऑलरेडी म्हणूंक जाय जेवच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जालेली आसा जातली न्हू जालेली आसा 1 Peter 2:24 म्हणटा न्हू जेजून आमच्या पातकाचो भार सगळो उबारून कुर्साचेर घेतला आनी तेच्या गाया वरवीं आमी सगळीं बरी जाल्या सांग ना बरी जाल्या न्हू थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस अर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा पासोच वेळा खातीर तुका अर्गायता तुवें आमकां आयज जायतें शिकयलां आनी तेज्या गाया वरवींच आमकां पेकोणी सुटका मेवल्या आनी एकूच उतर आसा ह्या मळबा खाला आनी एकूय खंयचेंच उतर ना ह्या मळबा खाला तुज्या वरवीं जेजू आमकां सगल्यांक सोडून पेकोणी साल्वासांव मेळटा म्हणून तुका आमी अर्गायता आनी आमकां कितें तरी बरें तरीच सुगाटीक व्हरोंक जाय तूं शिकयलां आनी त्या उतरा वरवींच आमकां सुटका पेकोणी मेवलेली आसा म्हणून तुका आमी अर्गायता जेजू हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन.